वेर्ना पुलीस स्टेशन आहा आनी खंय तरी काँग्रेसा मदीं खंय तरी फायट जाल्ली अशें आयकूंक येता काँग्रेस कार्यकर्त्यां मदीं. कितें सांगूंक सोदता तुमी? कितें जाणा तूं आतां मेन थिंग कितें काँग्रेसा गेले जायते प्रेसिडेंट आसता, ब्लॉक प्रेसिडेंट आसता, कमिटी आसता, कमिटी मध्ये जायते मेंबर्स आसताय आनी एकल्याक एक हे दिलो आसता. एज पर हांव जाणटे भशेन हांव कांय काँग्रेसमॅन न्हू. ओके, सो आयज हांवें आयकलें ते भाशेन एक मिटींग जाल्ली आनी पिटर डिसोजा ही इज अ ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो एक प्रोटोकॉल आसता जेन्ना तुमची मिटींग चलता तेन्ना ब्लॉक प्रेसिडेंटाक कळोवपाक वो मेंबर्स जे कमिटी आहा तेजे कळोवपाक. सो हितू कितें आसा, हितूकू आयज केस्तांव जावपाकू खंय तरी मरे अनसिक्युअर म्हणटा न्हू आपणाकू फुडें आपणाक टिकेट मेळटली ना मेळटली. कित्याक आको लोक पिटर डिसोजा म्हळ्यार जायत जाण वळखताय. ही हॅव फॉट फॉर द भुटानी एंड ही फायट्स फॉर द गूड कॉज. गूड कॉज म्हणजे कितें जे खंयचे प्रोजेक्ट येता आनी जे गोंयकारांक नाका. एज अ एक्टिविस्ट ऑल्सो ही ऑलवेज ऑन द ग्रावंड आनी तेका लागून म्हाका दिसता हे गेले तकल्या उरलो आहा की बाबा काँग्रेसाक टिकेट दिचे. बट दॅट इज युअर इंटरनल मॅटर. बट द थिंग दिस थिंग इज यू कॅनॉट हीट अ पर्सन. हो मनीस सदां लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाल म्हणून आख्खे पेरगांव घालतालो. आयज मुज तोंडांतल्यान न्हू खूद तेंगेले काँग्रेसाच्या ब्लॉक प्रेसिडेंट तोंडांतल्यान तुमी आयकिला लॉ अँड ऑर्डर कोण कॉलेप्स करता. हांव सदां लोक जायत फावट म्हणटालो अरे तूं तेजे हाटी कित्याक लागला. लोकांक कळपा जाय हो मनीस केसो तो, हो मनीस निर्लाचो, हो मनीस आमगे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी देण्या पडलो आहा. हो मातानीगे नेफ्यू म्हणटा, मातानी एक चोयन आलो देखून हो मातानीगे नांव घेवन हो आपूण इलेक्शन जिखो सोदता. सो इट इज नॉट लायक यू नो हाव इट इज. सो हो ऑलेन्सो सिमॉन्स म्हणटाय तो तेणें चिंतू जाय आसलें बाबा तूं कोणा हात लायता. ही इज फॅमिली इज अ रेप्युटेड पर्सन आनी हे मनशा कडेन तूं हे भाशेन उलयता म्हणजे एसॉल्ट करता. दीस इज नॉट रायट एंड दीस इज नॉट रायट मीन्स नॉट रायट. सो हेजे वयल्यान आनी हांव कांय चर्चा करूंक सोदना. वॉट एवर इट इज पीपल हॅव ते पिटरान आपणा बायटांतल्यान तुमकां सगळें एक्सप्लेन केलां. सो हांव आख्या कोट्टाली लोकांक मागता हेजे वयल्या पत्तो नियाड कराय आनी हे मनशाक काँग्रेसा तूं भायर उडय. काँग्रेस जिखतल्याक भायर उडोवपा जाय पयलो. इतल्यान हांव टॅग घेवन कितें जालें एक्चुली हांव वास्को आहलोलो आनी म्हाका मागीर मुगे ब्लॉक कमिटी मेंबरान लायक फोन केलो बाबा मिटींग चलता म्हणून बिर्ला तुका आपयला. हांवें म्हणलें म्हाका आपोवना म्हणलें म्हाका खबर ना मिटींग केसो मिटींग म्हण ती. मागीर एटलीस्ट आफ्टर 2-3 एटलीस्ट ऑलमोस्ट 10 कॉल जाले. 10 कॉला मदें एक 11th कॉल येयलो म्हाका सांगपाक लागलें की तुजो रिव्यू मिटींग म्हणून ऑफ द लास्ट ZP इलेक्शनान जालें ती प्रमाणे. हांवें म्हणलें अरे हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी म्हाका खबर ना रिव्यू मिटींग जाता म्हणून. सो आय सेड लेट मी गो अँड कन्फ्रंट दीस मेंबर्स ऑफ मायन बिकॉज तेणें म्हाका फोन केलो न्हू. सो हांव गेलो कन्फ्रंट करपाक. When I reached the office in Birla, officer पावतकूच हांवें क्वेश्चन केलें बाबा केसो मिटींग चलता तुमी ब्लॉकाक कित्याक आपयनाय वाय नॉट फॉलोइंग द पार्टी प्रोटोकॉल्स आसताय न्हू तूं पळय फॉलो कराय म्हाका इंचाराय. हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट न्हू बाबा ब्लॉक प्रेसिडेंट पिटर डिसोजा प्लीज आरे आस्क फॉर रिव्यू मिटींग. आय कॉल फॉर द मिटींग टायम दियाय न्हू तुमी आपूण करताय सगळें. हांवें क्वेश्चन केलें म्हणून एश कोन्न आनी क्वेश्चन इंचारता ब्लॉकाक आमच्या मेंबराक करता आसतना ऑलांजो सिमॉयस जो आमचो मेंबर आहा काँग्रेस ब्लॉकाचो तेणें म्हाका उठलो आनी म्हाका पूश केलें आनी 2-3 फोट मारली म्हजेर एटॅक केलो म्हाका आनी म्हाका पूश करून भायर मारलो शॉपांतलो ऑफिसांतलो आनी म्हाका अब्यूज केला खूब अब्यूज केला तेणें म्हाका असॉल्ट केला अब्यूज केला आनी गेट आउट करपाक लागलो म्हाका फ्रॉम देर. अरे आय एम अ ब्लॉक प्रेसिडेंट रेप्युटेड पर्सन ऑफ द काँग्रेस पार्टी इन कोर्ताली. I am an ex-MLA's son, ex-deputy speaker Simon D'Souza's son. I have a reputation to be followed. You are assaulting me, assaulting my father. You are accusing my family. You are abusing my family. केसो मुनीस वो केसो लीडर मुटा एका आमी आतां. I very upset with Alonso Simoes because he abused my family, abused my father, abused my mother. My mother is a ex-councillor of Vasco. She also part of Mahila President Halati when many years ago of Congress Party. And this Congress member is coming and accusing me, abusing my family. Yes, incident first time down when police was incident asle. And I tell you, I said it because I didn't want to make any problem. But here he assaulted me, abused me and assaulted me. Maka dukol dene am podpacho in the steps. So I come to the police station to register a complaint against him, against Alonso Simoes. तुम्ही आता पार्टी ऑफिसांनी No, it is nothing to do with party. It is nothing to do with the Congress party. This has become a personal issue because he came personally and attacked me. I came to ask questions as a block president, but he attacked me in personal way, and this is a personal enmity.
तो ही इज व्हेरी अनसिक्युअर्ड पर्सन. ऑलांजो सिमोयस इज अ अनसिक्युअर्ड पर्सन. बिकॉज ऑफ हिज अनसिक्युरिटी तो म्हजी अटॅक केला. खंय तरी पार्टी मिटिंगे टायमार अटॅक झाला म्हणून की तुम्ही होय. पार्टी प्रेसिडेंटा कडेन कितें डिमांड आहा तुमच्याची? No, I have nothing to do with the Congress party. This is nothing linked to the Congress party. This is again a personal attack, because this happened before as well in the Congress party meetings, and this has become a personal attack right now on me. He's Hello. unsecured, because insecurity, so मुझे attack होता, because he's not confident about himself. This is a personal attack on him. I never say anything to him. I never go on his footpath. I don't want to deal with this person, Alonso Simoes. He first and foremost for Kortali Tonu. He's from Nerul. He's from Nerul. He's from the Kortali constituency. Calls himself a so-called leader. A so-called leader will never act like that. Never assault a block president. I have kept my patience till the limit that I could keep. But this is heights of a limit. एशको assault करपा न्हू तेणें. आसता एक मनशापण आसता. मनशापण कितें आसता? उलोय तूं एका मेका कडेन. तूं सॉल्व कर प्रॉब्लम. आय एम रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट नॉट असॉल्टिंग. आता तुम्ही पोलीस कंप्लेंट बी केला त्याच्यावर? होय, तुम्ही पळयतात GNH.